टिफिन मध्ये टिफिन खाता पळय तेन्ना हात धुवन तेणें तें टिफिन खावपाक जाय, हें तेजे कडल्यान विचारून घेवप व्हेरी गरजेचें. ना जाल्यारूय ताका फ्रिक्वेंटली 6 म्हयन्यांनी वगैरे दिवचे पडटले. व्हडलो भुरगो सुद्दां डॉक्टर जर त्या लायनीर आसा जाल्यार सेकंड क्वेश्चन विचारया. हॅलो डॉक्टर, दुसरें म्हणजे आतां आमकां आदी कोडू वखद बीन दिताले न्हू, ते आतां आमी भुरग्यांक दिवं शकता आणि ते दीत जाल्यार बाकीचे म्हणजे आतां तेंचे केन्ना थंडी जाल्यार आमी एलोपॅथीक हे दिता न्हू, म्हणजे मेडिसीन दिता न्हू, जाल्यार कोडू वखद जावं आनी घरचे उपाय ते दिवं शकता न्हू तेका. आतां पळय 2 क्वेश्चन हांव आन्सर करता. फर्स्ट एक म्हटल्यार म्हाजी स्पेशलिटी एलोपॅथी आसा, सो त्या प्रमाणे जी वखदां आसा ती आमी दिता. दुसरें म्हटल्यार घरगुती उपाय, आयुर्वेदीक उपचार हेजेर हांव भाश्य करचो ना, ते आयुर्वेदीक तज्ञ करतलो. बरोबर. पण घरगुती उपाय आनी ते कितें बाळशेप आनी कितें घातलें. मेडिकल कॉलेजीन आसतना खूब वर्सां पयलीं हांवें एक अशी केस पळयल्ली की ती पॉयझनिंग जाल्ली. अशी कितें तरी झाडापाल्याचे घालून कांय विशारी स्नेक बी कितें तरी मारलेले आसतलें ते तेणें खाल्लेले ऑर वॉट एवर इट इज, समथींग हॅड हॅपन एंड सम सिरियस प्रॉब्लेम ऑल्सो हॅड ऑकर्ड. ते सारके धुवन आसतना कितें घातले, सो अशेय प्रॉब्लेम येवपाक शकता. सेकंड थिंग म्हटल्यार सिंपल जे वखद आशिल्ले पळय जे हांवें म्हाज्या भुरगेपणांत घेतिल्ले ते बरोबर आसता, कांयच ना तशें. कसाय घेतलो जाल्यार एखादी खोकली थंडी येयली जाल्यार तातूंतय प्रॉपर्टीज आसता. आनी पण आजकाल जर डॉक्टरा कडेन गेलो आनी कोण समज सांगलो पयले दिसा तूं कसाय घे म्हणलो, तूं कसलो दोतोर काय म्हणटलो. सो हाजेर हांव भाश्य करिना. हाजेर आयुर्वेदीक डॉक्टर्स केन्ना येतले तेन्ना तुमकां डिटेल सांगितले. पण सिंपल उपचार जाता. केन्ना डॉक्टरा कडेन वचपाचो किंवा डॉक्टरा कडेन जेन्ना गेले तुमी थंडी किंवा खोकली दिवन पयलेच दिसा तर ताजो पूर्ण ती डायग्नोसीस जाता. डायग्नोसीस 99% डायग्नोसीस कांयच जायना. ताका फक्त सिम्टोमॅटीक ट्रिटमेंटूच दिवचें पडटा. व्हेरी रेअरली स्पेसिफीक सायन मेळटा. स्पेशली जर जोर येयल्लो भुरगो जर पयलेच दिसा येयलो ताजो थ्रोट कंजेस्टेड आसा काय ना तो कळटलो. किंवा ताका जर बाकीचे कांयच सायन्स ना, सपोज कानांत पस ना, थ्रोट कंजेस्टेड ना, लिव्हर स्प्लीन पाल्पेट केले काय मेळोंक ना तुका, जाल्यार तेजी डायग्नोसीस मेळची ना. युरीन एक्झामीन केल्यार युरीन मेळटलें. मलेरिया एखाद्या वेळार मेळपाक शकता. बाकीचे तेजे बरे पिक्चर एटलीस्ट 2 दिसां नंतर येतलें किंवा त्याच्या नंतरूय येवचें ना आनी येवचें ना. सो फ्रिक्वेंटली डॉक्टरा कडेन वचप आनी डॉक्टरा कडल्यान जाता तितली कमी दुयेंसां वखदां घेवप आनी आपूण परतो येतलो म्हणून डॉक्टराक सांगप हें चड गरजेचें. रादर दॅन डॉक्टरा कडल्यान ही अपेक्षा धरप की पयल्याच दिसा तुवें येवप आनी डॉक्टरान दिल्या त्या वखदांनी तो बरो जावप. म्हणजे त्या डॉक्टराचेरूय प्रेशर आसता की रावन सगळे दुयेंसाची तयारी करून ती वखदां घालप आनी तो भुरगोय बरो जावप म्हणून. सो अपेक्षा धरा की बेसिकली यू हॅव टू वर्क एज अ टीम. फॉलोअप करा. फॉलोअप केलो जाल्यार ती डॉक्टर पयलीं दिलेली डॉक्टर वखदां चेंज करपाक शकता, बरोबर दिवपाक शकता. अननेसेसरी वखदांय पडची ना. बरोबर. वखदां घेवपाची बरोबर न्हू. म्हणजे ते डोंट ट्रेमेंडस प्रेशर दो, ताचे बेश्टे प्रेशर घालप ना. डॉक्टर म्हाका सामको फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो 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 हां हॅलो डॉक्टर. हां विचारात. म्हाजो भुरगो 3 वर्सांचो हय आनी लास्ट 8-9 मंथ्स तेजो वेट सेम आहा 13 किलो. 13 किलो. हय. एज कितें म्हटली तुमी तेजे? 3 इयर्स. क्वेश्चन म्हाजे आनी दुसरें क्वेश्चन म्हळ्यार तो परत परत ताका थंडी जाता न्हू आनी ताका मागीर एडमीट करचें पडटा फास्ट ब्रिदिंगाक लागून आनी मागीर नॅब्स बी दिता ताका. आनी आतां डॉक्टरान 1.5 मंथ जाला ताका गुडकॉट स्टार्ट केला इनहेलर. आनी म्हाजी घरची म्हणटा ते सद्दां दिना काय केन्नाय बंद कर म्हणून. कितें दिवनाका म्हणटा? इनहेलर. इनहेलर बंद कर म्हणटा. कोण म्हणटा बंद कर? म्हणजे माझी इनलॉज बी आहात ती म्हणटा बंद कर. आता मॅडम एक सारके अशी गोष्ट लक्षात घेयात की बेसिकली तुम्ही सांगला त्याच्या प्रमाणे ही रिक्वेस्ट मेडिकल अटेन्शन आणि त्यांना तुम्ही असे तुमच्या भितर ग्रुप डिस्कशन करून किंवा इन लॉ इनहेलर बद्दल हांव सांगता. हो प्रश्न म्हाका डिटेल पूर्ण सावंड कमी आसल्या कारणान ते करूं ना, पण अशें दिसता की ताका इनहेलर घेता तो आनी ताका परती थंडी येता म्हटल्यार ते चायल्ड इज विजींग. आणि दुसरें म्हणजे ताचे वेट ताणें सांगलें 13 kg आसा 3 इयर्स. वेट 13 kg आसा 3 इयर्स. 3 इयर्साक 13 kg चार्टान भोवची पडटली, बट डजंट लुक्स टू बी व्हेरी bad. For 1 year about 8 to 10 kg is a good weight. But 2 years about 12 around 12 kg is okay. सो ताची वाड कशी जाता कशी जावपाक ती पळोवपाची आसता. फ्रिक्वेंटली सीक पडलो जाल्यारूय वाड जावपाक एकदां प्रॉब्लेम जाता आनी ते फ्रिक्वेंटली फीक कित्याक पडटा तर ताका ते इनहेलर घेयना म्हणून. आतां हेच हेजेर मातशें एकच मिनटां सांगुया. हे इनहेलरचे जे विजींगचे प्रॉब्लेम आसा पळय न्हू, हे भुरग्यांक आजकाल खूब आसा. विजींग फाशनां मारता पळय ते आनी सगळ्यांक दिसता की ते दम्याचे काय म्हणून. ते सगळे दम्याचे नसता. बरोबर. एवरीबडी डेट वीज इज नॉट आस्मा अँड एवरी आस्मा डजंट वीज. सो दोनूय सायडींतल्यान आसता.
सो ताका कांय भिवपाचें गरज नासता आनी ताका इनेलर दिल्यार म्हटल्यार ते आस्माचें दुयेंस म्हणटा आनी मागीर ते बंद करप म्हणटा सो आस्माचें दुयेंस म्हणून ताका इनेलर दिना ताका इनेलर कित्याक दिता जाल्यार ती चडशीं भुरगीं जांकां ल्हानपणा पासून विजींग जाता तांकां विजींग टेंडन्सी आसता थोड्यांक एलर्जीकूय आसता एक म्हटल्यार ब्रेस्ट फिडींग भरपूर दिल्यार विजींग टेंडन्सी कमी जाता तांकां हिस्ट्री ऑफ एलर्जी नासता कोणाक रक्तायला आसता पण तरी असं समज जाली हेजेर आमी एलोबरेट चड करपाक आमकां मेळचें ना पण जर विजींग ताका स्टार्ट जालें ल्हान आसतना 5-6 म्हयन्याचेर तर ते परते परते फ्रिक्वेंटली जाता आनी व्हडले जातकूर बंद जाता ज्या भुरग्यांक लेट एजीचेर विजींग स्टार्ट जाता आनी हिस्ट्री ऑफ फॅमिली हिस्ट्री ऑफ आस्थमा बीन आसता जाल्यार ते उरता एक एकदां आनी ताकाय ट्रिटमेंट आसा आतां एलर्जीक आसपाक एलर्जी काडलेल्या वयतली जाल्यार जेनेटीक कॉज आसत जाल्यार तो उरता ते कंट्रोल करूं येता आमी हे वीज एसोसिएटेड LRTI किंवा विजींग धाकट्या भुरग्यांक जाता पळय ताजेर विचार करूया ते चडशे आस्मान आसता आनी आस्मा बद्दल तुमी कांयच टेन्शन घेवपाचें गरज ना सर हेंकां जेन्ना विजींग परते परते जाता तेन्ना कितें जाता तेन्ना विजींग जाता पळय न्हू किंवा मातशी थंडी जाता आनी मागीर विजींग जावपाक लागता थंडी जाल्या नंतर विजींग जाता पळय तेन्ना हांगा ब्रोंकायल ट्री आसता पळय आमची हांगा ब्रोंकस आसता आनी बाकीचे सगळे ब्रेक जाता आनी मागीर सगळे बलून्स आसता हे सगळे हेका सूज येयल्ली आसता थोडी आनी सिक्रेशन्स आसता सो ही एकदा जे आसता पळय ते ब्रोंक्युल आसता पळय ते एवढे मोठे आसता आनी मातशे गेल्यार खोकले येता सामकेच बारीक जाल्यार आनी येता ताका नेबुलायझर दिवचो पडटा केन्ना केन्ना इनेलर मशिनाचेर दिवचें पडटा आनी तो बरो जाता रोखडो ते मातशे ओपन करता आनी खोकलेचे वखद दिले किंवा ते स्टिरॉयड वखद दिले जाल्यार ते 2 दिसांनी मोठे जाता पण ते सामके बरें जायना म्हणून ताका थोडे ते एंटी इन्फ्लेमेटरी वखद दिवचे पडटा ती सूज आसा पळय ती कमी करपाक हातूनय स्टिरॉयडूच आसता पण जे ओरल स्टिरॉयड दिता ते सायंटिफिकली 7 days पर्यंत दिवपाक कांयच प्रॉब्लेम नसता सो ताका चड दीस दिवचे पडटा सो तेजे सायड इफेक्ट येवपाक जायना म्हणून ताका इनेलर दिवचे पडटा सो हे इनेलेशन स्टिरॉयड ताका खूब दीस दवरले म्हणटकूच तेजे हें वयता सो ते डॉक्टर खंयच्या केसीक दिता सगळ्याच केसीक दिना परते परते दिता सो हे जर इनेलर स्टिरॉयड मागीर डॉक्टर एसेस करून दिता किंवा बाकीचे मेडिसीन आनी ते एकदां 1 म्हयनो 2 म्हयने घेवचे पडटा आनी मागीर तूं परतो 15-15 दिसांनी डॉक्टरा कडेन वयता पळय ते बंद जाता इनेलर सारके डॉक्टर सांगता तशें सारके घेतले कांय सायड इफेक्ट नासता कारण हे इनेलर तूं मायक्रोग्रामान दिता आनी तूं मिलीग्रामाची टॅबलेट दिता पळय त्याच तरेची ती तुमी घोशान घेता पण ती पोटान वयता आनी सगळ्या बॉडीक लागता नाका त्या ऑर्गनाक लागता ही फक्त लंग्सान मेळटा फुडें जर आमकां समज एंटीबायोटीक सुद्दां जर लंग्साक मेळटा ते येयल्लें जाल्यार बेस्ट जातलें आसलेलें गरज नासलेलें बाकीचे दिवपाचें ना सो इनेलरचो हें काडा इनेलर बरोबर दिले जाल्यार तेका परतो डॉक्टरा कडेन व्हरचो पडचो ना तो एक्झॅक्ट तुज्या केसीचे बद्दल तुजो डॉक्टर सांगतलो म्हणजे बेसिकली आसा इनहेलर डॉक्टराच्या एडवायसान दिला जाल्यार तो दोतोराच्या सल्ल्या प्रमाणेच घेवप गरजेचें आणि तेतून चड म्हणजे देर शुड नॉट बी एनी सेकंड ओपिनियन डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयला इनफॅक्ट प्रश्न लायनीर आसात हॅलो हां विचारात गुड इवनिंग डॉक्टर माझं 6 months ओल्ड चलो आसा हय आणि 5 दिसाक ताका आमी पावडराचें दूध घातलेलें आनी 5.5 months फ्रॉम दॅट डे ऑनवर्ड्स 5.5 months ही वॉज एक्सक्लुझिव्ह ऑन ब्रेस्ट फीडिंग आता कितें जालें डॉक्टर ताका आनी तकलेक खूब घाम येता आनी ताका लागून म्हाका क्वेश्चन विचारपाक जाय बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आसता तकलेक खूब घाम येता तो कित्या खातीर आनी सेकंड क्वेश्चन आसा एट बर्थ न्ही डॉक्टर ताका डॉक्टरान ताका टंग टाय आसा म्हणून नोटीस केल्लें सो ताजो ट्रिटमेंट केन्ना घेवप जावं टंग टायचो प्रॉब्लेम आसता आनी ताका उलोवपाचे स्पीचाक प्रॉब्लेम आसूं शकता अशें डॉक्टरान सांगिल्लें सो तेजे ट्रिटमेंटाचे केन्ना घेवप ते एक म्हाका क्वेश्चन आसा आनी आतां ताका तकलेकूच कित्याक घाम येता फूल बॉडीक कित्याक येना तो एक म्हाका क्वेश्चन आसा ल्हान भुरग्याची तकली आसा पळय न्हू ती खूब वाडटा आमची जी तकली आसा पळय न्हू ती तकली ल्हान भुरग्याची बाय 2 years ऑलमोस्ट 80-90% जाल्ली आसता इतलो वाड आसता ल्हान आसतना पळय तकलेचो वाड बाकीच्या शरिराचो वाड नासता ह्या खातीर ह्या एजीचेर भरपूर घाम येता दिस इज नॉर्मल 5-6 म्हयन्याचे ते 1 वर्सा पर्यंत जो तकलेक घाम येवप हांगा आनी गरम जाल्ले भशेन दिसता तो फिवर न्हू बॉडी टेम्परेचर जर 100 वयर वर नासता जाल्यार कांयच भिवपाची गरज नासता दिस इज नॉर्मल गिव हिम गूड डायट एक्स्ट्रा कॅल्शियम दूध दी भरपूर आणि योग्य विनिंग कर डब्याचे दिवपाचे बंद करा दिवपाचे गरज ना डब्या दिवपाचे बंद करा नॅचरल फूड दिया दूध भरपूर दिया 6 म्हयने जावन गेलो जाल्यार ताका विनिंग बरोबर करा आनी जस्ट फॉरगेट अबाउट इट आनी टेक द टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर थर्मामीटर सगळ्यां कडेन आसपाकूच जाय काय केन्ना जायत पडटा तो गरजूच पडटा 100च्या वयर जर टेम्परेचर जालो जाल्यार डॉक्टराचो सल्लो घेया नाजाल्यार हे नॉर्मल दुसरो प्रश्न कितें आशिल्लो तांचो ना खरं म्हणजे हांव आतां खरं म्हणजे डॉक्टर विसरला व्हडलो प्रश्न घेया हॅलो गुड इवनिंग तेंचो हेजो आशिल्लो
जन्मताचे कितें तरी ते टंग टाय एकच मिनिट टंग टाय बद्दल टंग टाय असल्या कारणान ताका उलोवपाचो प्रॉब्लेम फुडें येवपाक शकता. सो स्पीच येवच्या पयलीं करपाक जाय. तो स्पीच सादारण ते 1 वर्साचेर बा म्हणपाक लागता तो. सो ताच्या पयलीं दिवपाक जाय. हे पिडियाट्रीक सर्जन आसता तांचें काम. सो पिडियाट्रीक सर्जनाक दाखोवपाचें वेनेवर ही इज कम्फर्टेबल, ही इज ओके विथ हिम, ही वील डू इट. इट्स अ व्हेरी सिंपल थिंग. बरं डॉक्टर फुडलो प्रश्न. हॅलो बेगीन प्रश्न विचारात. हॅलो गुड इव्हनिंग डॉक्टर. गुड इव्हनिंग. हांव नवनाथ तोरसकर कोचे पेडणेच्यान उलयतां. हय उलयात. म्हाज्या भावाचो चलो 7.5 वर्साचो आहा. हय पयलींच्यान तो मातसो जिवान मोठो आनी आतां तुका फक्त भूक लागता म्हणटा. कितेंय जालें वेट तेचो जाला 41 किलो. आणि वर्सां कितले म्हटले? 7.5. बरें आसा. ओके. फक्त भूक लागता ताका भरपूर म्हणटा. कितेंय सामकें ताका भूक. बरें एक अंदाज आयलो वेट थोडासा प्रश्नाचे उत्तर. 7.5 किलो भरपूर. 7.5 वर्साचो भुरगो 41 किलो वजन आसा. सो जे वजन भरपूर आसा. पयलीं म्हटल्यार ताका जे फॅट एक म्हटल्यार ताका सवयीचेर जाला आसपाक शकता. ते हळू जाला शकता. सो ते बंद करचें पडटलें. मे बी तेजो डायट डिटेल पळोवचें पडटलें. ताका हाय फॅट डायट चड हेजें दिता तळयलें आनी बाकीचे हाय फॅट डायट चड आसा आनी तो एकाच जाग्यार बसून टीव्ही पळोवन खायत आसता. सो हे सगळें टोटल इवॅल्युएट करचो पडटलो. नाजाल्यार कितें बाकीचे दुयेंसूय आसलेले पळोवपाक जाय. एंडोक्राइन प्रॉब्लेम सुद्दां आसा जाल्यार सो ताका डिटेल डॉक्टरा कडेन व्हरून इवॅल्युएट करचो. प्रॉपर इवॅल्युएशन करचें पडटा रादर दॅन जस्ट सिटिंग एट होम सीइंग ना तो खाता चड ताका भूक लागली अशें म्हणटा. 41 डेफिनेटली नीड टू बी इवॅल्युएटेड. आनी असले जे प्रकार आसा ते बंद करात. एकाच जाग्यार बसून ताका प्रॉपर एक्सरसाइज डायट कंट्रोल डॉक्टरचे मार्गदर्शन दीज आर ऑल इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट्स रादर दॅन जस्ट लेबलिंग ना तो खूप खाता तो बरो मोठो जाला अशें म्हणनासतना टेक हिम फॉर अ प्रॉपर ट्रिटमेंट. आय थिंक लॉट ऑफ थिंग्स कॅन बी डन. डॉक्टर ह्याचे कारण खरें म्हणजे आय एम सॉरी कारण पण कितें आसा लोकांचे इतके प्रश्न आशिल्ले की मातशें खूब फावटी तुमकांय फास्ट वचचें पडलें. वी डोंट नो म्हणजे एज फार एज पॉसिबल आमी चडसो जस्टीस करपाचो प्रयत्न. एका वाक्यान टेक होम मेसेज सांगात आनी वील वायंड अप विथ दीस प्रोग्राम. भुरग्यांची जी आजकाल जी दुयेंसां आसा पळय इन्फेक्शियस डिजीज ती इतली खुबशी कमी जाता आजकाल. कारण आमी आतां पळयलें की दंताचे बीन दुयेंस कमी जाले प्रॉपरली आनी क्लिनलीनेस घेवन. पण अजून आमचे सगळे क्लिनलीनेस जाल्ले ना. सो ते जळाराचे कंट्रोल जाले क्लिनलीनेस जाले जाल्यार ही दुयेंसां बाकीची सगळी वयतली. आनी वाशिनां येयल्ली आसा कितलेशेच दुयेंसाक आजकाल. सो वॅक्सिन प्रिव्हेंटेबल डिजीज आसा. हातूंत कितलेशेच दुयेंस आतां टायफॉयड ही न्युमोकोकल टायप ऑफ न्युमोनिया हे सगळी दुयेंसां वयतली. जपानीज एन्सेफेलायटीस ही दुयेंसां वयतली. आनी 1-2 वर्सांनी डेंग्यूचें वॅक्सिन मेळटलें. ते दुयेंस वयतले. सो ही सगळी जर आमी जर मेन म्हटल्यार भुरग्याक ल्हान आसतना 6 म्हयने पर्यंत आंगावयलें दूद दिवप खूब गरजेचें. कारण हितून खुबशीं दुयेंसां कमी जाता फुडें. 2 वर्सां पर्यंत चालू दवरपाचें प्रॉपर विनींग करपाचें आनी मागीर हळू सगळें गरजेच दिवपाचें. म्हणजे तो खावपाचे जेवणाचे जे प्रॉब्लेम कितलेशेच आशिल्ले ते प्रॉब्लेम येवचे ना. आनी हात धुवन सगळे स्वच्छता राखली. वॅक्सिन्स जी मेळटा ती घेतली की ज्या ज्या दुयेंसाक आजकाल वॅक्सिन्स एवेलेबल आसा ती जाल्यार तेजे सगळ्या तरेनी वाड बरी जातली. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार हे जे टिक टिक करून सगळे जे भुरगे बसतात ते बंद करात. टीव्ही पळोवपाचे जेवणाचेर म्हणपाचें ते बंद करात. ताका लागून बाकीचे प्रॉब्लेम येता. भुरग्याक भायर सांजचे खेळपाक धाडात. कारण नाल्यार लठ्ठपणां येता. व्हडले भुरगे जाल्यार पयलीं म्हणटा ते कांय वजनच वाडना म्हणून ल्हान आसता पळय तेन्ना 2-3 वर्साचो. आनी मागीर जर भुरगे पयले 7वेक 8वेक म्हणपय तर एकदम अशे मोठे जाल्ले आसता 50 kgच्या वयर सुद्दां. सो हें बंद जावपाक जाय. खेळपाक जाय जाल्यार सगळें बरे भशेन जातलें. बरें आसा. डॉक्टर ह्या कार्यावळीच्या निमतान तुमी बरीच मोलादीक म्हायती आमच्या पळोवप्या पर्यंत पावयली. तुमकां काळजांतसान देव बरें करूं. येता त्या बुधवारा आमचे बरोबर आसले डॉक्टर राजेंद्र लांबोर डेंटल सर्जन. तुमचे दातांविशीं ज्यो तक्रारी आसात त्यो तुमच्यांनी आमकां प्रश्न विचारूं येतात. तो म्हणसर आमकां निरोप दियात. तुमकां सगळ्यांक काळजांतसान देव बरें करूं. नमस्कार.